धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदूतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धर्मदूतांक हें गोमतोच ते लिकाउनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगोटलें. लिस्त्रांत एक ओपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलो प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपंजीन पळयना फुडें लिकोनियेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हळें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी जियोस म्हूण नांव घालें आनी पावलो मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जियोसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलोले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलो धर्मदूतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हळें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यांत? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुडया देवांक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार थावन तो पावस धाडटा, काळा पोरमाणें फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव अवघड जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनुभवार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो, मनशांच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हळ्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशांक ताचें देणें. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा,
आमकां न्हय, भोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जुआंवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलों आनी ताका म्हजी वळख दितलों. जुदासान ताका म्हळें, जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो, सायबा, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतोल्यांव आनी ताचे सवें ठिकाण करतोल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.